म्हापशेचो हो इंटरस्टेट बस स्टँड सध्या ह्या सुवातेर नदर मारीत थंय ही डॅब्रिस आणि मातयेचे ढिगारे सगळी सुवात सध्या डंपिंग ग्राउंड जाला. म्हापशा बस स्टँड हो ग्राउंड डेव्हलपमेंट वर्क JSIDCन केला आणि JSIDCन काम हातान घेतलं. पूण म्हाका दिसता थंय खुबशे जाण इंडिविज्युअल्स मिसयूजय करपाक लागले. थंय डंपिंग जाता, डॅब्रिस हाडून उडयता, वेस्ट हाडून उडयता. म्हाका दिसता एक गंभीर विशय आसा आनी हाजेर पुलीस कंप्लेन जावपाक जाय. वी कॅनॉट डंप एनीवेर. डंपिंगाकय बी स्पेसिफीक जागे आसता डंप करपाक, डॅब्रिज आसत कितें आसत जाल्यार. आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन ही कंप्लेन पुलिसांक करची पडटली आनी हो विशय सिरियसली घेवचो पडटलो. प्रुडंटान म्हापशेच्या COक विचारले पालिका खंय पुलीस कंप्लेन करतली. We'll be writing to JSIDC, informing them about the debris which are being dumped. I got a feedback from my municipal engineers. They've said that unknown people are dumping, and this dumping takes place at night. So it's not possible for the municipal staff to keep a watch at night. So definitely we'll be writing to the police inspector of MAPUSA police station also to undertake police patrolling in addition to informing JSIDC about it. प्रुडंटा खातीर म्हापशे सावन श्याम सुंदर फट्टे.